मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपुळाचे हेडलायन्स. हार्बर रोड वास्को अंधाधुंद डोंगर कापणीक लागून कोसळ्ळी पालसना. एका कामगाराचो गेलो जीव, हेर 3 कामगार उरिल्ले शिरकून. फोंडा रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाक विरोध. पार्किंगेची 16,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आता रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाक. प्रकल्पाचो ना कसलोच बोर्ड प्रदर्शित करूंक ना तपशील. राज्यात पावसाचो नेट. सांजे आनी रातच्या वेळार पडटलो पावस. गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्याचो ताका मेळटलो सांगात. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. हार्बर रोड वास्को अंधाधुंद डोंगर कापणीक लागून पालसना कोसळिल्ल्यान एकल्या कामगाराचो जीव गेलो, जाल्यार आनीक 3 कामगार भितन अडकले. तांकां वाचयले. हांगा सोबितीकरणाचे काम हातीत घेतिल्ले, पूण माती कोसळटली म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्ली. हाची दखल घेवन अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करून काम बंद करतले म्हूण सांगिल्ले. तरी लेगीत हे सुवातेर काम चालूच आशिल्ल्यान ह्या कामान एकल्याचो जीव घेतलो. तुवें अलर्ट केल्ले? ऑलरेडी अलर्ट इन्स्पेक्शन केलें मी 30 एप्रिलाक. ऑफिशियल इन्स्पेक्शन केलें तांकां लेटर करून. तांकां दाखयलें आनी तेंचे जाल्यार काम बंद करता म्हणून सांगलेलें. तरी तेंच्यांनी काम चालू केलें म्हणून 11 मेक हांवें परतून हे झाडां कट करता तेन्ना तो व्हिडिओ काडून आतां सोशल मिडियार घातलेलो हांवें. 11 मेक आतां हो जज हांगासर जातलें म्हणून. आनी ते जालें पळय हे. आनी हे तो आतां खंय आहा तो म्हाका दिसना. तो इंजिनियरूच दिसना आतां. तेकाच मेळपाक गेल्लो हांव. बाबा कितें हेजेर रिस्पॉन्सिबल कोण काय विचारपाक. आणि ते ब्यूटिफिकेशन करता ये ब्यूटिफिकेशन कोणाची लाइफ घेऊन ब्यूटिफिकेशन. काम करने के टाइम में मिट्टी अचानक से गिरा. उस टाइम वो भाग नहीं पाया, उस टाइम दब गया वो. हम लोग इधर साइड में थे तो हम लोग इधर बाहर और एक आदमी जख्मी हो गया. कितना लोग था तुम लोग? हम लोग टोटल 4 आदमी थे काम करने वाले. तो 3 आदमी अभी सेफ है, 1 आदमी अभी तक. वो कैसा अंदर गया? वो उधर लोखंड अंदर में था तो बाहर निकल नहीं पाया, ये वजह से. लँडस्लायड जाली म्हळ्यार ते पावसा लागून काल ते मातशें सॉफ्ट जालेशें दिसता. फ्रेशली कट आसा तो पोर्शन. आनी ते सकयल रिटेनिंग वॉलाचे 4 लेबरर काम करताले कॉन्क्रिटाचे. तातूंत ते लँडस्लायड जातकीर तो एकटो ट्रॅप जालो. 3 जाण तातूंतल्यान हे जाले, एस्केप जाले. तातूंतले 2 जाण बरे आसा. एकट्याक स्लायटली इंजर्ड आसा, ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. बरो आसा तो. हाजो कोण ट्रॅप आसा ताका काम काडप चालू आसा. बॅकग्राउंडान तुम्ही पयशात जाल्यार यू सी द कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ द सॉयल. इट लुक्स व्हेरी पोरस. आमी पळय गोंयान फामाद आसा आमचे चिरे बिरे तसले. ते कितें जाता, ते सदां फुसफुसीत आसा, सदां उदक एब्झॉर्ब करता. आनी त्या खातीर हाचेर अशें काम करतना यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन. इट इज अ व्हेरी अनसायंटिफीक वे ऑफ वर्किंग. हातून कांय तकलीफ वापरूंक ना. जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता, दोंगर आसता, ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय. हें डायरेक्ट फास्ट करपाक, टायम सेव करपाक, पयशे सेव करपाक हें अशें करतात. आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस. आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा. दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापली आसतलीं. सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें, तो बॉन्ड आशिल्लो, रूट्स पळय वेता आनी पळय सॉयल घट धरता पळय, ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली. त्या झाडां कापल्यान हांगा. आनी म्हाका दिसता प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय की लँडस्लायड अशें जायना, कशेंय जायना. तें खुबश्यो मिस्टेकी जाता ताजे पयलीं. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मे बी परमिशन दिलां आसतलें झाडां कापलें. सपोज दिवंक ना जाल्यार इट इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ. दुसरें विदाउट स्टेप्स कापला म्हणजे प्रिकॉशन घेवना. and that is why we have lost one laborer. So हांव ऑथॉरिटी कडेन मागता सारकी स्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें. आनी अशें कितें करतात पळय, दे रशिंग इन टू सम प्रोजेक्ट्स, हाचेर 10 फावटांनी चिंतपाक जाय. हें फर्स्ट टायम जायना, हाचे पयलीं जालां. वर्साचे वर्सां हें जायत आसा. सो वी वील बी टेकिंग अप दीस मॅटर इन एनी केस. अशी घडणूक परत जावची न्हय म्हण खर पावला उबारून बेगोबेग काम करतले दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आश्वासन दिला. अशा घडणुकांचेर पयलींच खर पावला कित्याक उबारिनात? लोकांचो जीव वचपाची वाट कित्याक पळयली वता? लोकांक प्रस्न पडला.
Now today when the laborers have entered their property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down, and that is why the person got trapped in between. And unfortunately one person is deceased, and other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon, in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days, so as to ensure that no other casualties or risks are being caused to the people. What's your observation at the site, ma'am, the way it was excavated? So since it is PWD ka work, I don't think I'm the technically the right person. But they were telling, since it is steep cutting and all, there was a congestion or there was a requirement of land which was not given. That is because of which it has happened. All those things technically sound authorities will be coming. सर में लोग बोलते हैं उनको इधर जाने का है अपने गांव में, मत्ती कब तक हटाएंगे? Yeah, so in another 40-45 minutes after the Panchnama is done, we will be removing the sand. And in between, if there is any emergency, we will be tying up with MPT to permit the leave. So in 1 hour, this should be cleared. गोवा 365 खातीर हिरो महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. 10 वर्सां विरोधात रावल्या उपरांत केरळात काँग्रेसीच्या फुडारपणाखाला UDF परतून सत्तेर आयला आणि ह्या राजकीय पुनरागमनाच्या केंद्रस्थानात VD सतीसन आसा. विरोधी पक्ष फुडारी ते मुखेलमंत्री मेरेन सतीसन हांनी आता तिरुवनंतपुरम सोपूत घेतला. पूण ह्या सुवाळ्या भायर व्हडलो प्रस्न आसा. ज्या मनशान सरकार कुशीक दवरले तो मनीस आता यशस्वीपणान सरकार चलोवंक शकतलो. केरळाच्या राजकारणात एक नवो अध्याय सुरू जाता. तिरुवनंतपुरमांत जाल्ल्या एका भव्य सुवाळ्यांत VD सतीसन हाणें मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो आनी 1 दशक सत्ते वयल्यान UDF परत आयलो. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी हांचे सयत काँग्रेसीचे मुखेल फुडारी हे कार्यावळीक हजर आसले आनी काँग्रेसीन हालींच्या वर्सांतल्या सगळ्यात व्हडल्या जैताचो उत्सव मनयलो. വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും. तिरुवनंतपुरम हांगा एक भव्य सुवाळ्यांत VD सतीसन हाणें मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्ल्यान केरळाच्या राजकारणात एक नवो अध्याय सुरू जालो. परावूरचे 6 फावटी आमदार आणि व्यवसायान वकील आशिल्ले सतीसन हाणें विद्यार्थी राजकारणांतल्यान केरळांतल्या सर्वोच्च राजकीय पदा मेरेन काँग्रेसीच्या पावंड्यार सातत्यान उदरगत केली. पिनराई विजयन हांच्या सरकाराचेर विधानसभेन खर हल्लो करपा खातीर नामना मेळिल्ल्या ताणें राज्यांतलो एक आक्रमक विरोधी फुडारी म्हण आपली प्रतिमा तयार केली. UDFच्या व्हड जैताक लागून आता राज्यांतली डेमोक्रेटिक फ्रंटाची 10 वर्सांची राजवट सोंपल्या. पूण नोकऱ्यो, दर, उदरगत आणि प्रशासन हांचेर वाडपी आस्त पळयल्यार केरळांतले मतदार बेगीन निकालाची मागणी करतात. गोवा 365 खातीर लिंजी मेनेझीस आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडा येवपी रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाक लोकांनी बरोच विरोध केला. पालिकेन पार्किंगा खातीर 16,000 स्क्वेअर मीटर जमीन संपादन केल्या, पूण आता ते रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाक वापरतात. तशेंच प्रकल्पाचो कसलोच बोर्ड वा तपशील प्रदर्शित करूंक ना अशी माहिती मेळ्ळ्या. या प्रकल्पाक पयलींच आक्षेप घेतिल्लो आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान नगरपालिकेक नोटीस दिल्या खंय. पळोवयात पुराय बातमी. इनाफ इज इनाफ फोंडा पंगडान फोंडा पालिके लागीं प्रस्तावित रिव्हरफ्रंट प्रकल्पा आड निदर्शनां केली. सुमार 16,000 चौखण मीटर जमीन मुळांत पार्किंगाच्या सुविधां खातीर अधिग्रहीत केल्ली.
पूण आता अधिकारी त्या जमनीचेर रिव्हरफ्रंट प्रकल्प सुरू करपाक लागल्यात असो आरोप कार्यकर्तो हृदयनाथ शिरोडकारान केल्या. पालिका परिशदेन कसलीच प्रकल्प प्रदर्शन मंडळ वा सविस्तर भौशीक माहिती दिवंक ना असोय दावो पंगडान केलो. कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाण जॉन आणि विराज सप्रे हांणी पयलींच हरकती दाखल केल्यात खंय. ते उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान पालिका परिशदेक नोटीस जारी करून स्पश्टीकरणय मागले. जॉगिंग पार्क येवपाचो आसा, फूड कोर्ट्स येवपाचे आसा अशें कानार पडला. ऑथेंटीक आमकां कांयच खबर ना. प्लॅन बीन कितें दाखयला काय ना? आमकां कांयच खबर ना. प्लॅन भायर मारूंक जाय. सगळें तेंच्यांनी रेडी करून भायर मारूंक जाय आशिल्लें. तेंच्यांनी कांयच तें केल्लें ना. आमचो मेन मुद्दो असो की जेन्ना एक्विजिशन जाता अंडर एक्विजिशन एक्ट आनी एक्विजिशन जावन अवॉर्ड जाता, अवॉर्ड जावन एक लँड फॉर स्पेसिफीक पर्पज दिता. वॉट इज द स्पेसिफीक पर्पज? हांगचो स्पेसिफीक पर्पज आशिल्लो पार्किंग आनी अप्रोच रोड टू खडपाबार. हे दोन्ही करनासतना तुमी चेंज करता. आतां चेंज करपाक तुमी रेजोल्युशन घेतला, चेंज करपाचे तुमी मिनिट्स आसा तुमचे कडेन कायदेशीर कांयच ना. तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागले आमी चेंजीस करता म्हणून, सो कांयच तुमचे कडेन नासतना तुमी अंधाधुंदी वेपार करून समजा हांगा चेंजीस कितें तरी करता आसा जाल्यार फोंडेकारांक खबर आसूंक जाय. फोंडेकारांनी पार्किंग खंय करपाचें हो मोठो विशय आसा. आमी आतां लक्षांत जर घेतलें जाल्यार इतल्यो सगळ्यो फोंड्या बिल्डींग आसा, कितल्या बिल्डिंगांक स्पेसिफीक पार्किंग आसा? बाकी पार्किंग ना. फोंड्यान इन फ्युचर भयंकर मोठो प्रॉब्लम जावपाचो पार्किंगान. सो ताका लागून तांच्यांनी विचार करूंक जाय. 1995 फुडलो विचार करून तांच्यांनी हो पार्किंग एरिया दवरलेलो. कित्याक फोंडेच्या बिल्डिंगांक पार्किंग ना म्हणून. लोकल आशिल्ले जवळ जवळ 64 त्यांचे सगळ्यांचे नांवां सुद्दां आमचे कडेन आसा. तांच्यांनी हो हे केल्लो म्युन्सिपालिटी की हांगा येवचें कितें एक पार्किंग आनी एक अप्रोच रोड हांगच्यान वता. तो खंवता म्हाका अप्रोच रोड म्हणून आसता जे सगळें आसा. 64 ऑक्युपंट्स म्हणटा तो? 64 ऑक्युपंट्स आसा. सगळ्यांचे सायनीवाचें लिस्ट आसा आमचे कडेन सगळें. पूण मेन कितें जालां की हांगा कांयच ना. बोर्ड ना. एक बोर्ड आसपाक जाय आशिल्ली बाबा हे कसलें रिवर फ्रंट कितें, हाजो खर्च कितलो, टायम ऑफ कंप्लिशन कितें, कांयच ना. झिरो. तर आमी हें आडयलां. हांव जॉन आनी आमचो वर्कर्स तिगांनी मेळून हें आडयलां. आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें. कारण आमकां आतां तुमी पळयतले म्युन्सिपालिटीन आमी आयकूं येता की ते आतां पे पार्किंग करपाक जाता फोंड्यान. येदें व्हडलें 16,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमकां पार्किंग दिल्लें आसा ऑलरेडी. तें यूज करिनासतना हे आतां लोकांचे धंदे बुडोवपाक सोदता. दुकानाच्या मुखार ते पार्किंग उरता. त्या दुकानदाराक गिरायक जातले काय ना तें पळयलां. फाल्यां कोणूच थंय येवपाना कित्याक थंय पार्किंग आसतलें पे पार्किंग कोणूच थंय येवपाक सोदपाना. तेन्ना हें करिनासतना म्हजी रिक्वेस्ट आहा म्युन्सिपालिटी कडेन की तांचे जाता तितले बेगीन हें आमकां ओपन करचें. तुमी हांगा कितें करता आनी खर्च कितलो सगळो आमकां दाखोवचो आनी पे पार्किंग करिनासतना हें ओपन करचें पार्किंग आनी लोकांक सुटेबल करचें. ऑक्टोबर म्हयन्यान ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घातिल्लो. कितलेशेच म्हयने जावन गेले. आता हो मुद्दो लोक कित्याक उबारतात? जर कितें आसलें जाल्यार तेन्नाच कळपाक जाय आसलें. बेटोच मुद्दो वाडयतात. फोंडेच्या नगराध्यक्षान मिडियाक जाप दिली. आमदार आशिल्ले रविनायक साहेब तांचे एक स्वप्न आसलें कितें एक आपूण म्युन्सिपालिटी तांकां एक बरो वॉकिंग ट्रॅक जाय आशिल्लो जेणे करून आमचे जे फोंडेकारांक फायदो जाता तशें. कित्याक म्युन्सिपालिटीन म्हाका दिसता एक सुद्दां असो वॉकिंग ट्रॅक व्हडलो ना म्हणून तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतिल्ली वॉकिंग ट्रॅक एक बरो जोगस पार्क एक फोंड्या भितर जावचो म्हणून. ते आतां ते टॅक्निकलाक विचारता पळयता की ना हो आतां बांदपाक जेसुडा बांदता हो जेसूड बांदता आनी तेजी 15 ऑक्टोबराक तेजी पांयभरणी जाली. समज तशें कितें आशिल्लें ऑक्टोबर जावन आतां मे जालो. म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 म्हयने जाले 7-8 म्हयने जाले. ते इतले वेळार कोण तरी खबर सगळ्यांक आशिल्लें पांयभरणी जालें म्हणून. पूण कोणूच मुखार येवं ना. आतां कित्याक अशें करता म्हाका खबर ना कित्याक अशें. कंपाउंडार बीन सद्या बांदप चालू आसता. हय जाली न्ही. ऑक्टोबराक पांयभरणी जाल्ली म्हणजे काम मागीर तेणी चालू केलें तेजे नंतर. तेज्या पयलीं कोणीच बोगो नाशिल्लो. आतांच आयकपाक येता की पार्किंग आशिल्लें हें आशिल्लें. सो तुमकां डेप्युटी कलेक्टरान कितें लेटर बी केला? ना तें हांव पळयतां चीफ ऑफिसरा कडेन आमचे टॅक्निकल जे आसा तांकां विचारून तुमकां परत जाय जाल्यार म्हायती दिता मुखार. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. म्हापसा धुळेर वाठारात अंडरग्राउंड केबलिंग करपा खातीर रस्ते खणिल्ले. हे काम पुराय जाले पूण अजून रस्त्याचे पॅच वर्क हुमकळत आसा. ते भायर रस्त्याच्या दोनूय वटेन लोक पार्किंग करतात आनी हे खातीर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोयंडी जाता. आयकात थळाव्यांचे उतफर्गे. आता सध्या हांव येयला हेजे कडेन विजन हॉस्पिटला कडेन. आता हे जायते कंप्लेनी जाले. आता 2-3 वर्सां जाले. हे परत परत आमचे कंप्लेनी वयता, PWDक वयता, म्युन्सिपालिटीक वयता आनी डिप्टी कलेक्टराक वयता. आता हे हांगातले मेन मुद्दो म्हणजे कितें रोड वायंडींग जावंक ना आनी सेकंड म्हणजे कितें केबलिंगाक खणलेले 2 वर्सां जाले. आता अजून हेचे कितें हे
पॅच वर्कूय जावंक ना. हांगा व्हडले व्हडले उलयता सगळे PWD व्हडले उलयता, आमचे आमदार सगळे उलयता. म्हाका तेजेर कितें कॉमेंट ना. म्हाका बस इतके कॉमेंट आहा की खणून केबल घालून आता 1.5 वरां 2 वरां जायत येयले. हेचे अजून काम कित्याक जावंक ना. आता सेकंड पळयात प्रोपोजल आसले की एक मिटर वाडोवपाचे रोडाक, कित्याक हे खूब कंजेस्टेड जाता ट्रॅफिका खातीर. आणि मेन मुद्दो हे आसा की विजन हॉस्पिटलाचे गाडयो हांगा पार्किंग जाता, दुसरे पब्लिकाचे कोणाचेच जायना. फर्स्ट आयतार सोडून फूल वीक हांगा दोनूय जाम पॅक जाता, हांगा गाडयो सुटना. आता हांव म्हणटा की येदे व्हडले हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल बांदले, हांकां पार्किंगाची फॅसिलिटी नासतना एप्रुवल कशी दिले सरकारान. आता सगळे लोकांक हे करून ट्रॅफिक सगळे जाम करून वो हॉस्पिटल चलयता. आता हो हॉस्पिटल चलयता म्हणजे दुसऱ्यांचे पाड घालपाक, दुसऱ्या पब्लिकाचे पाड घालपाक. आता तुम्ही जर लायसन दिता, आता तुम्ही लॉ काढला की बिल्डिंगाचे हिशोबान पार्किंग अलॉटमेंट जाय जाल्यार बिल्डिंगाची अप्रुवल दिता म्हणून. एका कशें 2 हॉस्पिटलाचे अप्रुवल दिले विदाउट पार्किंग. आता तुम्ही पळयात, तुमकां हांव एक सांगता, सिंपल हे सांगता. फर्स्ट बिल्डिंग पयलीं येयल्ले हे सायडीचे, म्हाजे रायट हँड सायडीचे ग्राउंड फ्लोर पार्किंग ना. आसा पार्किंग, थंय हॉटेल बांदलेले आहा, एक कॅफेटेरिया बांदलेले आहा आनी थोडे स्कूटर दवरलेले आहा. सेकंड हाका पार्किंग दिल्ले आहा. कितके पार्किंग आहा? कमस कम म्हाका दिसता 20 गाडयोचे पार्किंगाचे दिल्ले आहा. आता म्हाका सांगात 2 हॉस्पिटलाचे तुम्ही पेशंटाक घेता, सगळे घेवन हे असे जाम तुमचे हे असता, कॅज्युअलिटी असता. कॅज्युअलिटी असून सगळे लोक हांगा पार्किंग करतात. आता सेकंड म्हणजे कितें, आता तेका पयलीं हे करूंक जाय, तेका पार्किंग दिवंक जाय पयलीं, तो पार्किंग अलॉटमेंट पयलीं करूंक जाय, मागीर तो क्लिनीक चालू करूंक जाय. थंय आता हॉस्पिटल हा एमर्जन्सी आसा, एमर्जन्सी पार्किंग आसा, पूण हेका नॉर्मल कॅज्युअलिटी आसता तेका हे करूंक जाय तो. आणि सेकंड म्हणजे कितें, PWD आणि म्युन्सिपालिटी हेतून लक्ष घालूंक जाय. आता हांगा खणून दवरले, अजून हेका हांगा कित्याक डामराचे वर्क कित्याक जावंक ना. विजन हॉस्पिटल आसा, पयले एक आहा आनी नवीन एक बांदलेलो आसा. आनी थंय न्ही सदींच हांगासर रोडार हे रोडार कंजेस्टेड आसा सकाळी ते रात पर्यंत. केन्ना यो हांगासर दोनाय सायडीक गाडयो लायतात आनी सामको रोड कंजेस्टेड आसा. तशी आता थोड्यांची इस्कॉला बी ना, नाल्यार इस्कॉला बी आसता तेन्ना आमी विचारूं नाका. तेज्या हे रोडाक लागून आमी 2-3 हांगासर बायट दिली, पर्सनल आमी दिल्ली. आनी हो आता तुम्ही आमी उबे आहात पळय ते सायडीक रस्तो फोडला, हे पायपलायनीक फोडलेले केबलाचो काय PWDचे आमकां खबर ना. पण हेका जाले वर्सां वयर जाले की हे तशेंच आसा. हे आता वर्सभर जावन गेले. हे हार्टबिटा कडल्यान फोडला पळय टील ते म्हाका दिसता सकयल संकल हॉस्पिटल आहा पळय ते वलता थंय पर्यंत फोडलेला. म्हणजे आमी तुमकां सांगूंक जाय हा, हे अशेंच दिसता न्ही. प्रत्येक गोष्ट आमी सांगूंक जाय. सांगले की तुमी येता तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता. आनी हांगासर जोणे करून ते पेशंट येतात आणि त्यांचो भायर कार्ड असता, तेणे इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय की बाबा ह्या रोडाक तुम्ही गाडयो लाव नाकात म्हणून. तो कसो आपल्या भितर गाडयो लावंक दिना, तशें तेणें सांगूंक जाय हांगासर लावंक दिना, तुमकां चालव पडटलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सार्जरा फुटबॉल खेळा मळार 1-1 अशी रोमांचक बरोबरी जाले उपरांत पेनल्टी शूटआउटात मंडोपा स्पोर्टिंग क्लबाक 4-3 अशा गोलांनी हारावन सेंट सेबेस्टियन यूथ क्लब मुरिडा फातोड्डा असुमता कप 2026 सर्तीचो वस्ताद थारलो. दोनूय पंगडांनी फायनलीची सुरवात आक्रमक हेतान केली आणि मॅचीचे सुरवेक जायत्यो संधी निर्माण केल्यो. सेंट सेबेस्टियन यूथ क्लब मुरिडा फातोड्डा पंगडान आघाडी घेवन पयलो अर्द 1-0 असो सोपयलो. ब्रेका उपरांत मंडोपा स्पोर्टिंग क्लबान नेटान परतून आघाडी घेतली आणि बरोबरी साधली. मॅच पेनल्टी शूटआउटात सोपयली. 2025 जेन्ना सावजाबा स्पोर्ट्स क्लबाची कमिटी म्हाका मेळोवपाक येयली आनी ते म्हणपाक लागले एक टोर्नामेंट करता इन द मेमरी ऑफ मार्कोस गोन्साल्वीस. आनी तेन्ना हांवें चाललें त्या मास्करेन आसात तेन्ना हांवें ताका विचारलें तुमी टोर्नामेंट खंय करताय. ते म्हणपाक लागले आमी चिंचिणी चर्च ग्राउंडार करताय. ताका रिजन विचारलें. ते म्हणपाक लागले सालजोरा केलो जाल्यार थिंग चड लोक जावपा ना. पूण परते हांवें 2026 परते येयले आनी तेन्ना हांवें सांगलें असुमता काप करताय. ते सेम क्वेश्चन हांवें विचारलें तेन्ना ते म्हणपाक लागले आमी सालजोरा ग्राउंडाचेर करताय.
आनी खुशालकाय भोगली कित्याक सालजोरा स्पोर्ट्स क्लबाक चिंचोली कित्याक सालजोरा जावपाक जाय म्हणून आनी हे फावटी तेमी हो टोर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज केलो. आनीक जे ते चिंतताले कित्याक सालजोरा केलो जाल्यार लोक जावपाना म्हूण पूण ते म्हाका दिसता आयज हो टोर्नामेंट तुमी बरो ऑर्गनायज केलो आनी एकवटान केलो म्हूण आयज जायतो हिंगा लोकूय दिश्टी पडला. खंयी टोर्नामेंट केलो जाल्यार आमचे गोंयकार फुटबॉल खंयी टोर्नामेंट खंयीच गेम चोवपाक वयता. स्वातेर शाबासकी दिता साजोरा स्पोर्ट्स क्लबाक हो टोर्नामेंट घडोवन हाडल्या पासत आनी देव बरें करूं म्हणटा आमकांय हांगा आपयल्या खातीर. आयकलां ते प्रमाणे आफ्टर आय थिंक सो मेनी इयर्स यू हॅव स्टार्टेड दीस ग्रावंड हो ग्रावंडाचेर परतून ही उटकावणी जाल्या आनीक खूब बरें दिसता जेन्ना भुरगे यूथ खेळटात आनी स्पोर्ट्सांक आपलो टायम दितात. शाबासकी तुमकां हो टोर्नामेंटा पासत आनीक जे ऑर्गनायझर्स जे क्लबाचे प्रेसिडेंट आनी मेंबर्सांक असलेच टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक भुरग्यां पासत भुरग्यां मदें हो एकवट सांबाळपाक आनीक तशेंच आमचें जेन्ना राजकारणी उलयता थोडेशें राजकारण उलोवपाचें दिसता आमचें गोंय सांबाळपाक मंगळबाबडीन आज गरज आसा आमचे मदें एकवट हाडपाक आमचे गोंयच्या पासत. सो मागता सगळ्यां कडेन सदांच एकवटान रावया आमचें गोंय सांबाळया गोंयकारपण सांबाळया आनी तेन्नाच आमी म्हाका दिसता गोंय मुखार वयतलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक. फुडले 3 दीस राज्यात पावस पडटलो. सांजे आनी रातच्या वेळार गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत पावसाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. राज्यात दमट परिस्थिती तिगून उरतली. मळबात कुपां दाटतली. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. गडगड घालीत आनी विजेच्या सांगातान पावस पडटलो. तशेंच कांय सुवातांनी वादळी वारे घोळपाची शक्यताय आयएमडीन दिला. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. राज्यात पावसाचो नेट, गडगड आनी वीज, घोळटले वादळी वारे. दमट परिस्थिती, आयएमडीचो येल्लो अलर्ट. सांजे आनी रातचो पावस. तापमानात उणाव. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.